आयज आमच्या FDA टिमीन एक स्पेशल सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्ली आसा ही जाल्या बागा आनी कळंगूट ह्या वाठारांत. आनी मेन ऑब्जेक्टीव हो ड्रायव्ह करचो म्हणजे जे आमचे हे कोस्टल बेल्टान जे काजू जे विकतात ह्या काजवाच्या सब्जेक्टार आमी खूब अशे चॅक्स केल्ले आसा. फाटल्या 1-2 वर्सांनी हाजेर आमचे जे चॅकींग आसा तें चालूच आसा आनी हो एक मोठो बिझनस आनी जायते हाका लोक येता, ट्युरिस्ट येता आनी हे घेतात. फाटले जे आमचे चॅक्स जाल्ले आनी जे तेजो आउटकम आसलेलो हाजेर केसीस फायल केल्ले आनी खूब जाण अशे शॉपां बंद जाल्ली. पूण हो जो बिझनस असो आसा की एवरी इयर हातून नवे प्लेयर येता, न्यू वेंडर्स येता आनी न्यू वेंडर्स येता. तशेंच ते जेन्ना हे स्टार्ट करता बिझनस हे मेनली स्टार्ट वीथ अनफेअर प्रॅक्टिसीस आनी अशें आमकां आयज दिसून आयिल्लें आसा. हो सिजन जो चालू जावचो आसा हाच्या पयलींच येवन आमी ह्या जे जाग्यान चॅक्स केल्ले आसा आनी आयज दोनी वाठारांत क्लोज टू 20 शॉप्स आमी विजीट केल्ले आसा कळंगूटांत तशें बागान. जी टीम कळंगूट गेल्ली तांकां एक थोडो इम्प्रूवमेंट दिसून आयिल्लो आसा कळंगूट हितून. खूब शॉपांनी जे फाटल्या खेपे आमचे चॅक जाल्ले ते इम्प्रूवमेंट जाल्ले आसा. बागा ह्या जाग्यार फाटल्या हातून आमचे चॅक चड जावंक नासले. आतां आमी आयच्या दिसा एक मॅक्सिमम कवरेज दिला बागा हे एरियात आनी क्लोज टू 9 शॉप्स आमकां नॉन कंप्लायंट मेळिल्ले आसा. थोडे विदाउट लायसन्स ऑपरेट जाताले आनी थोडे ऑयली काजू सब स्टँडर्ड काजू मिक्स करून पॅक करताले. सो प्रत्येक शॉपाचेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलेलें आसा. हे फावटी सगल्यांक 20,000 to 50,000 अशें फायन घातलेलें आसा. तशेंच ही शॉपां बंद केल्लीं आसा आनी एक स्ट्रॉंग मॅसेज आमी पास केल्लो आसा की हो जो फुडलो सिजन जो स्टार्ट जातलो हाका आमचो डिपार्टमेंट काजवाच्या हितून 0 टॉलरन्स दाखयतले. बारीकची बारीकूय नॉन कंप्लायन्स मेळ्ळी जाल्यार हाचेर फायन घालतले, केसी घालतले आनी शॉपां ही बंद जातली, लायसन्स कॅन्सील जातले. हो स्टँड घेवन आमी हें काम जें आसा हें व्हरतले आनी तुमच्या माध्यमांत आमी एक स्ट्रॉंग मॅसेज पास करूंक सोदता. जो कोण हो मिक्स करून काजू विकता, लो क्वॉलिटीचो काजू विकता तांणी हें सगळें बंद करचें, कित्याक हाचेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. सो हो आमचो आयचो दिसाचो जो समरी आसलेलो तो तुमकां जाल्लो आसा. आनी हाज्या वयर मेनली जो आमचो प्रश्न आसा तो म्हणटा एक OW म्हणून ग्रेड येता ऑयली काजू. सो ही ऑयली काजू जो आसा तो सारको लास्ट जो भायर सरता तो इन प्रोसेसींग आनी हाका ऑयल उरता. तो खावपाक जायना, अनपॅलेटेबल आसता पूण दिसपाक बरो दिसता तो. सो हाका लागून ते कस्टमराक ते हातून कन्फ्यूज करता, कित्याक दिसपाक बरो पयलो म्हणटकूच बरो दिसता पूण खाल्लो जाल्यार ताका ऑयल एक जो आफ्टर टेस्ट आसता तो येता. सो हो काजू हाडून ते मिक्स करता. हो काजू गोंयाक कसो येता, कोण हाडटा ही आमची आतां फुडली हाजेर जे आमकां बूक केल्या तांकां लिंक इस्टॅब्लीश करून तांचेरूय आमची ही कारवाई जातली. तशेंच दुसरे जे डिसकलर्ड काजू आसता हे सगळे मिक्स करून ते कस्टमराक विकता. मेन ऑब्जेक्टीव इज तांकां हो फायदो करपाक जाय, लोकांक सांगून चीट करून. सो हाज्या वयर आमचे जे आसा हे एक्शन फाटीं चालू जातले आसलेले. आतां फुडें आमी हाजेर स्ट्रिक्ट एक 0 टॉलरन्स हे घेवन फुडें वता. सर आतां आमी पळयला न्हू तुमच्या बरोबर, आमी भोंवल्या तुमच्या बरोबर, प्रत्येक शॉपांचेर आमकां असोच कॅज्युअल्स मेळ्ळा. दुसरें ते लेबल पळय सर, ड्राय फ्रूट आनी भितर कॅज्युअल्स आहा ते बी कसल्या क्वॉलिटीचे काळे जाल्लेले आहा, थोडें तेल भायर येता. तेजेर तुमी फुडें फुडें सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय. सो आतां तुमी पळयल्ले तुमच्या समोरूच आमी तांकां सगल्यांक शॉपां बंद केल्या आनी फायन घातल्या. मेनली तुमी जें म्हणटा हें पॅकेजींग जें आसा ताजेर डेलिबरेटली एड्रेस ना घालप, डेलिबरेटली कस्टमर केअर नंबर ना घालप ही तेंची कॉमन प्रॅक्टीस जी आमी ट्रॅक केल्ली आसा. कित्याक की जेन्ना हो काजू कोण ट्युरिस्ट व्हरता ताका मागीर एक ताका कंप्लेन करपाचें जें आसता तेजे ऑब्जेक्टिव्स हितून फुलफील जायना. सो हे जे तेंचे सगळे मोडस ऑपरेंडी आसा ते आमच्या ऑलरेडी इट इज कम इन आवर नोटीस आनी हाजेर जें आसा तशें आमी परते रिपीट करता. इट वॉज 0 टॉलरन्स दॅट वी आर गोईंग टू ऑब्जर्व इन दीस पर्टिक्युलर आमचो जो लोकल काजू आसा, गोंयचो काजू आसा हो हेका आमी प्रोमोट करपाक जाय आनी होय आमचो जो गोंयचो काजू आसता ताका टेस्ट बरो आसता, क्वॉलिटी बरी आसता. सो हो प्रोमोट जर जातलो जाल्यार हें बंद जावपाकूच जाय आनी आमचे डिपार्टमेंट हाजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले. तशेंच फाटल्या 1-2 दिसांनी जेन्ना आमी बॉर्डरीर आमी चॅक करताले एक व्हेकलूय आमकां सांपडलेली जी व्हेकल हांगा लोकली डिस्ट्रिब्यूट करता. सो आतां हें कशें कितें करता की प्रायवेट व्हेकलांनी घालून हो काजू हाडटा. सो प्रायवेट व्हेकलांनी हाडलो म्हणटकूच तो एक डिटेक्ट जावपाक डिफिकल्ट आसता. ती एक इंटेलिजन्स लावन इन्फॉर्मेशन काडून आमी एक ही इको कालच्या फाटल्या 2 दिसांनी डिटेन करून ताका बूक करून ताचो एंटायर कन्सायनमेंट आमी डिस्ट्रॉय केल्लो.
सो अशें करून आमी ते हे प्रायवेट व्हेकलांनी हाडटा तेवूय आमी आतां ट्रॅक करपाक लागले आनी ह्या फुडें जो कोण आमच्या गोंयांत हो काजू भितर हाडटा ताजेर आमची स्ट्रिक्ट एक्शन जातली. पण खंय तरी हे गोंयचें नांव डिफेम केलें वयता आनी गोंयचो लेबल गोवन ड्राय फ्रुट्स ह्या नांवा खाला ते विक्री केली वयता. हय हें डेफिनेटली जाता आनी हाज्या वयरूय आमी जे आसा आमचे GI टॅगिंग हाजो प्रोसेस चालू जाल्लो आसा आनी तो फायनल स्टेजीर आसा. म्हणजे ताजे सगळे रुल्स रेग्युलेशन हे तयार जावन वेटिंगेक आसा आनी बेगीनूच जेन्ना हो भायर येतलो तेन्ना हो जो वडाचो मिसयूज आसा गोवा काजू हो टोटली बंद जातलो आनी हेजेर सेवरल दुसरी आमची जी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स आसा तांकां एम्पावर करतले हाजेर एक्ट जावपाक आनी जेन्ना हो कायदो फूल लागू जातलो ह्या वडाचो जो मिसयूज आसा तो कोणाकूच करूंक मेळचें ना. तर कितली शॉपां टोटल बंद केल्या सर तुमी आयज? आयज आमी टोटल जी आसा एक 20+ शॉपां इन्स्पेक्ट केल्लीं आसा बट इन दीस 20 शॉप्स 7 शॉप्स आमी बंद केल्या आनी बाकीच्यांक आमी फायन घातलेली आसा. बंद केल्या तांकांय फायन घातलेली आसा. सो ही 7 शॉपां सगळी काजवाची तशी. सगळी काजूची आनी तशेंच वाटेर जेन्ना आमी येताले तेन्ना एक 3 रेस्टॉरंटाय आमकां दिसून आयिल्ली जी ही बिरयाणी प्रिपेर करून अनहायजिनिकली हे करतले त्यावूय रेस्टॉरंटाक बंद करून तांकां आमी 20,000 फायन घातलेली आसा. तर टोटल किती जाले? 7+? 7+2 रेस्टॉरंट 9 3. हय. तर आता ही एक्शन तुम्ही म्हापशांनी घेवंक जाय. म्हापशान हे खूब कडेन कॅज्युअल आहेत दितात. सो हो मेन जो आसा हब तो हो एरिया म्हणून आमी ह्या जाग्यार पयलीं येवन हांगा एटेन्शन दिल्लो आसा आनी तशेंच दुसऱ्या एरियान म्हापशाच न्हू पण सावथ गोवानूय जे बीच बेल्ट आसा थिंगाय तेमी वचून चॅक करतले. पणजेनूय खूब शॉपां आसा. सो प्रत्येक जाग्यार चॅक जातले. हॉटस्पॉट जे आसा ते ह्या एरियान म्हणून हांगा आमी सुरवात ह्या हॉटस्पॉटान केल्या आनी फुडल्या दुसऱ्या एरियांनी हे आमी चॅक चालूच दवरता. एक्शन कितें घेतलो? पयलें आमकां तो डिस्ट्रिब्युटर ट्रॅक जावपाक जाय. जशें आमी तुमकां सांगलां जे एक कोण काजू घेवन येता ते भायल्या स्टेटींतल्यान येता प्रायवेट व्हेकलांनी येता जसो तो डिटेक्ट जाता ताचेर हांगा बूक करून ताचेर कारवाई जातली आनी ज्या स्टेटींतसान तो येता त्या FDAक आमी बरयतले आनी तेंची जी फॅक्टरी आसा कितें आसा ताचेर आमी इन्क्वायरी करूंक लागले. आमी फाटीं केल्ले आसा. आमचे फाटल्यो ज्यो केसी कलेक्टरा कडेन बूक जाल्ल्यो आसा तांकां बूक जावन फायन जाल्ली आसा. सो टील ट्रेसेबिलिटी टील दी एंड पॉयंट एट ट्रेस जाता सो हेजेर आमी कारवाई करतले आनी हो इम्पॉर्टंट जो तुमी पॉयंट काडला तो जो इन्फ्लक्स आसा तो पयल्या हातून आमी बंद करूंक. एक जालो हे काजवांचो इशू तशेंच जी गोंयच्या नांवाचेर फेक जी पॅकेटां केली गेलात म्हणल्यार गोवा ड्राय फ्रुट्स गोवा कॅज्यू नट्स तेचेर तुमची कारवाई कितें आसतली कित्याक गोवा हितूर डिफेम जाता. विचारलेलो क्वेश्चन हांव पयलीं तो सांगलेलो आसा ताका. सो हेका ऑलरेडी एक जो आसा हेचो सोल्युशन काडलेलो आसा तो म्हणटा तो GI टॅगिंग. सो GI टॅगिंग ऑलरेडी काजूक मेळिल्लो आसा आनी जे हाजेर पॉलिसीज आसा हेजे फ्रेमवर्क्स ऑफ रुल्स रेग्युलेशन कसो तो एनफोर्स करप हें सगळें तयार करून ते सद्याक लॉ डिपार्टमेंट फॉर वेटींग आसा. जेन्ना हेजो वेटींग कंप्लीट जातलो आनी हें नोटिफाय जातलें जे आतां बेगीनूच जावपा जाय तेन्ना जायती दुसरी न्यू FDA दुसरे जे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स आसा तांकां एम्पावर करून ह्या वर्डाचो मिसयूज जो आसा तो बंद जातलो. कोणूय असो वर्ड मिसयूज करता जाल्यार ताचेर लिगल एक्शन घेवपाक हे फ्रेमवर्क तयार केल्लो आसा. हे कॅज्युअल तुम्ही जप्त केल्या आता? हे कॅज्युनट सगळे आमी आतां हे केल्या सीज केल्या आनी फाल्यांच्या दिसा येवन हाजी फुडली कारवाई जातली. हेजे सॅम्पल्स घालून ज्यो केसी बूक करप हो प्रोसेस चालू. सो गोंयान आमी पळयता की FDA इज डुईंग अ व्हेरी फॅन्टॅस्टीक जॉब पण खंय तरी गोंयानूच FDAन स्टार्टअप केल्लो हो जो ड्रायव्ह आसा तो पण आउट ऑफ स्टेट्स कर्नाटका महाराष्ट्रा जे बॉर्डरींतल्यान आमकां जे माल येता गोंयान त्या FDA कनेक्शनान तुमी कशें कितें मॅसेज दिवंक सोदता? पळय आमची जी सेंट्रल ऑथॉरिटी आसा FSSAI सो ज्या ज्या स्टेटीन अशें हे जेन्ना चॅक्स जाता न्हू आमी इमिडिएटली तांकां अपडेट करता सेंट्रल लेवलार आनी आमचें कम्युनिकेशन तशें सेंट्रल लेवलार तांकां कम्युनिकेशन वयता तांचे जे कमिशनर आसा ते आनी ते प्रत्येक कमिशनर आपल्या स्टेटीन हें काम करता. तुमी तर नॅशनल न्यूज पळयलो जाल्यार कांय सब्जेक्ट जे आमी गोंया चालू केल्ले जावं पनिराचे सब्जेक्ट जावं ऑयलाचे सब्जेक्ट ते गोंया स्टार्ट जाल्ले ते आतां नॅशनल लेवलार मोठ्या प्रमाणान ताजेर चॅकींग चालू आसा. सो ही जी आसा इट्स लायक अ कॅस्केडींग इफेक्ट जे हांगा जाता ते सगळ्या स्टेटीन अशें आमचे थ्रू नेटवर्कींग आमी कम्युनिकेट करून हें काम करता. गोवा ड्राय फ्रूट कौन लाके देता है? भितर कॅज्युअल नट ते कसल्या क्वालिटीचे आम्ही नको. ये ऐसे कैसे है? ये फंडा क्या है? कस्टमर के सामने पैक करके देते हैं. कस्टमर बोलते हैं हमको लूज अच्छी प्रिंटेड बनी नहीं अभी 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 ये पैक करके देते हैं. वैसा नहीं अभी ये पैक है ना. हाँ अगर सुन अभी ये पैक है अगर मैं कस्टमर आया हाँ और मुझे चाहिए गोवा ड्राई फ्रूट तो क्या पैकेट खोल के देगा मुझे कि
नहीं ऐसे पैकेट देते नहीं है ना, कस्टमर के सामने पैकिंग करके देते हैं। कस्टमर बोलता है हमको ये काजू इसमें से पैक करके दो, इसमें से पैक करके कस्टमर बोलता है इसमें से मेरे को ये पैक करके दो, तब इसमें से पैक करके देते हैं। ऐसा पैकेट बना के नहीं रखते हैं तो इसमें। पैकेट बनाया क्यों? बना के वो कस्टमर को कैंसिल करेंगे, वो 1-2 पैकेट ही है, बाकी पैकेट नहीं नहीं देता अभी जाता। पैकेट क्यों बनाया तो? अरे वो कस्टमर बनाने के बाद कैंसिल कर देता कि ये मेरे को अभी नहीं चाहिए, बाद तो में पहले ही वो क्यों एक- बनाया? पहले ही क्यों बनाया बोलने के ये? बाद ही बनाते हैं ना, पढ़ने के बाद? बोलने के बाद ही बनाते हैं, बाद में कैंसिल बोलते चेंज करो, मेरा दूसरा क्वालिटी चाहिए। ये क्या समझा नहीं मैं। एक कंपनी है हाँ? गोवा कंपनी फिर ये आप पैक कर दो। हाँ, पैक करके देते हैं। हाँ। एक पैकिंग बना के नहीं रखते हैं पहले से, मतलब कस्टमर बोला कि हमको लूज में से पैकिंग करके दो, तो हम उसमें से लेके भर के पैक करके सामने देते हैं। बाद में पैक पैकेट बना के जो नहीं रखते। पैकेट पैक है, जो पैकेट पैक है वो फोड़ के बाद में कस्टमर को देते हैं। नहीं, ये बना के रखते नहीं ना, कस्टमर के सामने पैकिंग करके देते हैं। अरे ये तो बनाया हुआ है ना। कहाँ है सर इसमें? हाँ? ये देखो ना, ये तो अभी पैक अभी वो तो कोई कस्टमर कैंसिल कर देता है ना कि ये मेरे को नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, छिलके वाला नहीं चाहिए, व्हाइट वाला तो फोड़ के क्यों नहीं रखा? तो इसके बाद फोड़ के क्यों नहीं रखा ये? एक आधा पैकेट रह जाता है गलती से बस। एक किधर बहुत है हमारा इधर। बहुत है, 2-3 पैकेट तो है, अभी एक बोला, अभी 2-3 बोल रहा है तू ही। 2-3 पैकेट तो रख देते हैं। हाँ? ओनर कोण रे तू? म्हाका सांग, आता ते डीप फ्रिजरान जे बांगडे बीन हा पळय सारखे सुके मोरंग पावले ते केन्नाचे? मोरंग म्हणजे सारखे मेल्ले. क्लीन करून धरले आता सकाळी हाडले न्हू, आता क्लीन करून दवरले फ्रिजार. ओके. पण ते खूप दिसाचे दिसता मरे. खूप दिवसाची ना, आता सकाळी डेली हाडटा हांव. डेली डेली हांव हाडटा. बोट हांव फॅक्टरीला वयताना तो सगळे बोट हांव काडटा हां. आणि सांबरांक 2-3 हाडटा आणि क्लीन करून फ्रिजीन दवरता. पण किचन तुझे आता इतले बुरशे हा पळय ते कित्या खातीर? क्लीन करता डेली सकाळी, सांजचे क्लीन करता. आता चलयता न्हू, सांजचे क्लीन करता. सकाळी ओपन करता, सांजचे क्लीन करता. सो तुका कशें दिसलें आता? आता दोन सगळे क्लीन करता. आता हेजो ओनर तुका खंय दिसले ते सगळे किचन पळोवन? आता आणि क्लीन करून जाय, पेंट मारून जाय कितें. तुका कशें दिसले किचन तुजे स्वताचे पळोवन कशें दिसले तुका ते भितर? आता सगळे सामान हॅटेन हा पळय बुरशेपणा कशें दिसले तुका स्वताक पळोवन? सारखे ना, तुका कसले दिसले ते आणि क्लीन करून सारखे म्हाका आसा. सांग. आणि म्हाका सांग कितें करून जाय तो हांव करता न्हू. तुका सारकें आहा तुजें किचन? तो म्हाका सांग कितें करून जाय हांव हांव विचारता तुजें स्वताचें किचन कशें आहा? तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे ते हायजिनिक हय. असा माझे कामदार सगळे कितें करता हांव सांगता न्हू तो करता मागीर लेट करता. मागीर लेकीन मागीर तुजे करता. तुजें सगळें सारकें जाल्यार एफडीएन कित्याक बंद केलें? मागीर कितें बंद केलें म्हाका खबर ना तुका? म्हाका सांगून लेखून दिले न्हू. हां. कितें दिलां बरोवन? ते क्लीन करून जाय. आता कितें मिक्सर सगळे भरून दिले म्हाका. हां, आता म्हणजे हांव क्लीन करता. क्लीन ना म्हणून क्लीन कर म्हटलां. हय ना, क्लीन आणि कितें मिस्टेक सगळे भरून दिले न्हू. हां. आनी पळय तुजें आतां सगळें हें दिलां न्हू बरोवन न्हू हय. कितें करपाक. तेच्या पयलीं फाटल्यान तें तुजें सेफ्टीक आहा न्हू, तेका पळय कवर ना, तितून म्हाजो पांय पडलो, हांव अख्खो भितर गेलो जाल्यार कितें जावपाचें? तो हां? माझी ते पयलीं कवरां बी सारकी घाला, तेजे बश्टे तुवें हें दवरलें कितें तें माझी हॉटेल पांय- अरे तुझे ते पात्रांव, हॉटेल plywood बट हाडून ते दवरलाय. सेफ्टीक ओपन जे टँक आसा ते तुझ्या हॉटेला कुशीक आसा ते तुझ्या किचनाक लिंक आसा मागीर ते फाल्यां ओपन सकाळ तुजोच मनीस पडलो जाल्यार भितर. तो ताका सांगता कितें काडपाक धरून अरे जाय. हे पयलीं घालूंक जाल्यार म्हाजो आनी पांय मोडलो कितें करपाचें तूं? आनी उजो बीन थंयच घालतात सगळो सेप्टीक टँकाचे वयर सेफ्टी डायरेक्ट वयतो. डायरेक्ट उजो घालता आनी भितर तेच्या पोंदाक सेप्टीक टँक ती ना सेफ्टी हां? मातयो का आणि लास्टाक गटर आहा होल्डिंग. गट. गटराक आता उजो उजो घातला घातला पळय तो सेप्टीक टँकाच्या चेंबराचेर घातला मरे. हय चेंबराची घातली. चेंबराचेर घातला. ओके. आता कितली ते फायन याच्या मारल्या पयलीं- एफडीएन आता? एफडीएन फायन कितली मारल्या? 30,000. 30,000. कित्याक क्लीन ना म्हणून किचन आणि कितें म्हाका खबर ना कितें ना पूण किचन क्लीन ना म्हणून फायन मारल्या मरे. आणि कितें किचन क्लीन ना. म्हाका सांग कितें हांव रेडी करता म्हाका सांग कितें बजेट घे बाबा. आनी आतां कितें सांगलो तुका एफडीएन कितें सांगलो कितें कर म्हणून? सांगले तो फाल्यांच्या ओनराच्या ऑफिसान धाड आणि मागीर हांव ताका सांगता कितें कितें मिस्टेक आहा तुमच्या हॉटेलचो मागीर तो मिस्टेक तो क्लियर कर आणि मागीर ती फायन भर मागीर चालू कर. आणि मध्यक ओपन केलं न्हू तो डायरेक्ट बंद करता सीट करता तो सांगले म्हाका. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.